नमस्कार। आज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आसा रिप्लाय टू साउथ गोवा MP कॅप्टन विर्याटो हेका। पयर आमची पिरनाची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना आमी थोडे क्वेश्चन कॅप्टन विर्याटोक केल्ले आनी ते क्वेश्चन जावन आमी एक्सपेक्ट केल्ले की तेज्या कडल्यान थोडे आन्सर आमकां मेळटले आनी आन्सर गोंयच्या लोकांक मेळटले म्हणून। पूण पळोवपाक जर गेले जाल्यार हे आन्सर काय लोकांक मेळोंक ना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जाली आनी तेजी जी स्टायल आसा घुंवडोवन गजाली करपाची ते सगळे घुंवडोवन तेणी आन्सर दिले। आज परते आमी थोडे क्वेश्चन विचारले ते कॅप्टनाक जे तेणी आन्सर आमकां करपाक जाय, जे तेणी सांगपाक जाय। कॅप्टन विर्याटो वांगडा माझे एज अ पर्सनल रिलेशनशीप ना जाल्यार जी वळख जाली ती गोंयचो आवाजान जाली। गोंयचो आवाज जेन्ना फॉर्म जाले तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंयचो आवाजाचे पार्ट जाले। ऑलमोस्ट 15-16 डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स ही गोंयचो आवाजाचे अंडर येयल्ली आनी तेंच्यांनी आपलें काम चालू केलें। भितर आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंयस आमी पासून आनी आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा तेंच्यांनी पासून भरपूर काम गोंयचो आवाजान केल्लें आनी तें आमी केल्लें तेजें रिजन इतलें आसलें की आमकां तेन्ना दिसलें की जे ऑपोजिशन आसा ते ऑपोजिशन काय काम करिना आनी ऑपोजिशन आसलें काँग्रेस आनी 2018 ची गजाली आनी काँग्रेस कांयच काम करिना। काँग्रेस बीजेपीक क्वेश्चन करिना, बीजेपीक एक्सपोज करिना। हे पळोवन खंय तरी गोंयचो आवाजाचें फॉर्मेशन जालें। गोंयचो आवाज फॉर्म जाल्या उपरांत तें काम जेन्ना चालू जालें तेन्ना एक मेन मिटींग जाली, पयली मिटींग जाली लोहिया मैदानाचेर 27 एप्रील 2018। ह्या दिसा लोहिया मैदानाचेर मेगा मिटींग जाली। ह्या मिटिंगे दीस रिजनल प्लॅन 2021 हितून कोणे कोणे आपले लँड कन्वर्जन केल्ले, स्पेशली जे पॉलिटिशियन्स आसले, जे एक्टिव्ह पॉलिटिशियन्स काँग्रेसीन आसले तेन्ना, बीजेपीन आसले, गोवा फॉर्वर्डान आसले, ह्या सगळ्यांचे लँड कन्वर्जनाचे एक्सपोज करपाचें काम लोहिया मैदानाचेर ते दीस जालें। आनी हेका लागून एक टीम, गोंयचो आवाजाची टीम ही कंटिन्युअस ह्या डिफरंट गजालींचेर काम करताली, डेटा रिसर्च करताली, एनालिसीस करताले आनी ते जावन एक प्रेजेंटेशन, फायनल प्रेजेंटेशन रेडी जालें। आनी त्या दिसा ते प्रेजेंटेशन जे लोहिया मैदानाचेर प्रेजेंटेशन जालें ते प्रेजेंटेशन म्हाका करपाची संद मेळ्ळी आनी ते प्रेजेंटेशन ते पॉलिटिशियनांक नांवां घेवन आनी तेंचे प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर, प्रॉपर्टीचे तेचे रिजनल प्लॅनाचे कन्वर्जन प्लस ती प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड गुगल अर्थाचेर कशी दिसता हें सगळें दाखोवन ते प्रेजेंटेशन त्या दीस जालें। ते दीस कॅप्टन विर्याटो होय आमच्या वांगडा त्या स्टेजीचेर आसलो आनी कॅप्टन विर्याटो हो एक गोंयचो आवाजाचो मेन लिडर असो आसलो। आमी तेच्या वांगडा जेन्ना काम केलें आमी होप दवरलेलो की कितें तरी गोंयचें बरें जातलें, गोंयांक ह्या बीजेपी काँग्रेसी पासून सुटका मेळटली। कित्याक ते जे एक्सपोज जाल्ले, जे एक्सपोज केल्ले भितर काँग्रेसच्या लिडरांची नांवां आसली, बीजेपीच्या लिडरांची नांवां आसली, गोवा फॉर्वर्डाची आसली। म्हणजे जे पॉलिटिशियन्स गोंयांत रूल करताले, गोंयांत आसले, त्या सगळ्यांचेर हो आरोप जाल्लो, एक्सपोज जाल्लो आनी हेतून मेन आसलो तो आमचो कॅप्टन विर्याटो। आतां हे जेन्ना 27 एप्रिलाक एक्सपोज जाल्या उपरांत गोंयांत व्हडलो बोवाळ जालो, खूब वॉर्निंग्स येयले आमकां, गोंयचो आवाज डिफेमेशन घालतले आनी कितें कितें माफी मागची सगळें जालें। पूण गोंयचो आवाज तेन्ना स्ट्रॉंग रावलो आनी तशेंच मिटिंग्स लोहिया मैदानार जशी मिटींग घेतलेली तशीच मिटींग परती वास्को घेतली, म्हापसा घेतली आनी ह्या टायमाचेर वास्को जेन्ना घेतली तेन्नाय पॉलिटिशियनांचे थोडे प्रॉपर्टींचे एक्सपोज ते जाग्यार जाल्ले। जेन्ना म्हापसा घेतली
तेन्ना म्हापसा पासून जे पोल जेटीज येताले तेंचेर एक्सपोज जाले आणि हे करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे खूप आवडलेले आसा. ते बॅनर लावपासून स्टेज सेटअप पासून चडशे गजाली रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांनी केल्ल्या. हांव स्वता कॅप्टन विरियाटो वांगडा लोकांक इन्व्हाइट करपाक वयतालो. आमी गांवांत वयताले लोकांक इन्व्हाइट करपाक, इन्फ्लुएन्शियल लोकां कडेन बसपाक वयताले, चर्चीच्या फादरीक मेळपाक वयताले, देवळाच्या कमिटीक मेळपाक वयताले आनी हे सगळे गजाली आमी कॅप्टना वांगडा करताले की आमी तेका एक रिस्पेक्टेड एक रिटायर्ड नेव्ही ऑफिसर एक कॅप्टन म्हणून तेका एक रिस्पेक्ट दिताले. जेन्ना हांव तुमकां एक पयलो व्हिडिओ दाखयतलो, हाची प्रेस कॉन्फरन्स मातशी व्हडली आसतली. हांव पूण तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की मातशे पेशन्स धरचे, कित्याक हे जे कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स, हे जे फटींगपणाचे पॉलिटिक्स आहे गोंयांत कितली वर्सां जाली चलत आसा, तेच कंटिन्यू जाता. तेच जर कंटिन्यू जालें जाल्यार गोंयांत काबार जावपा पासून कोण वाचोवपाक शकचो ना. एवरी टायम अशे पॉलिटिशियन तयार जातले जे एक गजाल उलयतले आनी कोणाक तरी ब्लेम करतले आनी तेंच्या वांगडाच हात धरतले आनी आपली फुडली वाटचाल करतले. हे जे शेड्ड्या भाशेन जे पॉलिटिशियन आहा, ह्या पॉलिटिशियना पासून सावध रावपाची गोंयकारांक गरज आसा, खूप गरज आसा. कित्याक एवरी टायम एक पॉलिटिशियन येता आनी आपले पॉलिटिकल करियर करपाक लागून बाकीचे आपले सगळे सॅक्रिफायस हे कॉम्प्रोमायज करता. आपली आयडियोलॉजी जो तो पयलीं सांगता ती आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करता, आपले प्रिन्सिपल्स कॉम्प्रोमायज करता आनी हे सगळे गजाली तो कॉम्प्रोमायज करता आनी आपूण कसो MLA MP जातलो म्हणून तो इतलेंच पळयता. तेका गोंयचे पडलेले नासता, ते गोंयचे फक्त भाशणां नासता, गोंयचे फक्त स्टेटमेंटां नासता, गोंयचे फक्त व्हिडिओनी आसता. पूण हो खरो मोग ते सायडीक दवरता, लोकांक पिशान काडटा आनी आपूण MP MLA जाता. आनी तेतूंतलोच एक शेड्डो, एक चॅम्पियन तो कॅप्टन विरियाटो जावन. हेका शेड्डो म्हणटा रिजन फुडल्या व्हिडिओ तुमकां पळोवपाक मेळटले कॅप्टनाक आमी शेड्डो कित्याक म्हणटात. पयलो व्हिडिओ हांव तुमकां दाखयता की लोहिया मैदानाचेर जी मिटींग जाल्ली त्या दिसा म्हाका ते एक्सपोज करपाचे, ते प्रेझेंटेशन करपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तेन्ना आमी एक प्रेझेंटेशन स्टार्ट जावच्या पयलीं एक क्वेश्चन विचारलो लोकांक. तो हांवें क्वेश्चन विचारलेलो आनी तेन्ना कॅप्टन विरियाटो ह्या स्टेजीचेर आसलो. हे इम्पॉर्टंट, हो कॅप्टन विरियाटो स्टेजीचेर आसलो आनी त्याच्या मान्यतेच्या अंडर, त्याच्या लिडरशिपीच्या अंडर हे सगळें जातालें. तो एक मेन लीडर कसो आसलो, खामो कसो आसलो. तो तुमी हांव मागता तुमच्या कडेन की हो मुद्दाम व्हिडिओ तुमी आयकचो की हेतून आमी लोकांक एक प्रश्न केल्लो. तो प्रश्न कितें आसलो तो तुमी मातसो बारकायेन आयकचो. हांव थोड्या पार्ट्यांची नांवां घेता, तुमी म्हाका सांगपाचें की खंयची पार्टी गोंय वाजयत जाय तुमकां दिसता. पयलें नांव आसा BJP, वाजयतली. दुसरें नांव आसा गोवा फॉरवर्ड, वाजयतली. तिसरें नांव आसा काँग्रेस, वाजयतली. आता या तिनाय हेतून आमी हे तिनूय हेतून पयले आनीकूय फुडली नांवां आसली पूण ती इम्पॉर्टंट ना सद्या. हे तीन पॉलिटिकल पार्टींची नांवां आयिल्ली भितर BJP, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड. आनी लोकांनी डायरेक्ट सांगलें की हे पॉलिटिकल पार्टी गोंय वाचोवपाचे ना. आनी हे म्हणटाना आनी हे चलता आसतना कॅप्टन त्या जाग्याचेर ह्या स्टेजीचेर आसलो. म्हणजे तेणी हे मान्य केल्लें की काँग्रेस वाटोवपाची ना, BJP वाटोवपाची ना, गोवा फॉरवर्डूय वाचोवपाची ना. कित्याक ह्या सगळ्या पॉलिटिशियन, ह्या पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आसले तेंचे एक्सपोज ह्या स्टेजीचेर त्या दिसा 27 एप्रिलाक जाल्ले. हेचो मिनींग इतलो जाल्लो की हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी गोंय काबार करपाक येयला. आता हे जाल्या उपरांत कॅप्टन विरियाटो जेन्ना आमी हे केले, आमी रिजनल प्लॅनाचेर एक्सपोज केलो, रिजनल प्लॅनाचेर एक्सपोज जावन व्हडलो बोवाळ जालो. मागीर जो मेन मुद्दो आसलो सगळे आनी एक्सपोज जो केल्ले तर कारण आसले रिजनल प्लॅनाचे लँड कन्वर्जन. जो रिजनल प्लॅन कोणे केल्लो? काँग्रेसीन केल्लो, 2011 केल्लो. आनी तेच्या पयलीं हो रिजनल प्लॅन करताना कितलोसोच बोवाळ जाल्लो, कितलेशेच एक्टिव्हिस्ट, NGO सगळ्यांनी एकठांय येवन हो रिजनल प्लॅन ऑपोज केल्लो. आनी तो ऑपोज करपाचो एक भाग म्हटल्यार गोंयचो आवाज आसलो, जेंच्यांनी हो काँग्रेसीन केल्लो रिजनल प्लॅन नाका म्हणून येदो व्हडलो हो एक्सपोज केल्लो. आता हे दुसरें कॅप्टनाचें एक स्टेटमेंट, हे मुद्दाम तुमी आयकपाचें. विजय सरदेसाय तेन्ना जेन्ना TCP मिनिस्टर जालो तेन्ना ते TCP मिनिस्टर तो आसतना ही एक्सपोज जाल्ले की 2017 तो TCP मिनिस्टर जालो, 2019 मागीर तो देंवलो, म्हणजे तेका देंवयलो.
जाल्यार तेन्ना कॅप्टनाचे कितें स्टेटमेंट आसले विजय सरदेसायचेर ते मुद्दाम लक्ष दिवन आयका. There are a whole lot of things which have been, exploited. The very fact, years back, people had come to the streets opposing this Regional Plan 2020. Although, instead of scrapping it and working on something new, why will they have denotified? They have notified. This is a criminal act. कोणाक फायदा पडपाक ताणी नोटिफाय केला? Whose orders were it? Who is the man responsible for coming out with constitution of a 5-member committee? As we have already told before also, he is trying to divert the attention. Instead of if the citizens like us have brought the notice, it's not duty whether we are there. They should have immediately started the investigation. They are telling us, please submit. What does it bring out? The competence of the PCB department. त्यांनी क्लियर कट तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं आसतलें त्यांनी इतलेंच सांगलें की विजय सरदेसायन जो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करून न्यू हाडपाक जाय त्या जाग्याचेर तो रिनोटिफाय केलो आनी ते हो क्रिमिनल एक्ट आसा म्हणून कोणे हाडलेलो विजय सरदेसाय आनी कोणाक हेल्प करपाक बिल्डरांक म्हणून त्यांनी ह्या कॅप्टनाक डायरेक्ट आपल्या तोंडान सांगलेलें. आता नेक्स्ट व्हिडिओ आमी पळोवया. कारण प्रॉमिस केलं की 100 तरी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करतालो म्हणून आयज पासून करूंक ना. आणि ताजे बराबर जे मिनिस्टर आसा, जो अग्रिकल्चर मिनिस्टर आसा, ही इज सपोज टू टेक केअर ऑफ द अग्रिकल्चरल लँड, द फील्ड, द ऑर्चर्ड लँड. ही इज कमिंग विथ लॉज टू डिस्ट्रॉय, टू सेव्ह द फील्ड्स, टू सेव्ह द ऑर्चर्ड लँड. दोंगर आमचे कापून काढून गेले इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. हूज डेव्हलपमेंट? गोंयकारांचो डेव्हलपमेंट कांयच ना. हे सगळे आसा पळय कॉर्पोरेट वर्ल्ड आनी रियल एस्टेट एजंट, तांच्या फायद्याक आनी स्वताच्या फायद्याक कितें चल्लां हें? आफ्टर रिजनल प्लॅन दे केम विथ TDR, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट. हातून कितें शेतकारांक फटोवन बिल्डरांक फायदो करता. आता काढलो 16B आणि आमच्या अग्रिकल्चरल मिनिस्टराक हू इज ऑल्सो द TCB, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, a direct contradiction. How can a TCB minister who is thinking of vertical development can talk of agricultural development? So he has been given the direct key of destruction of Goa. तो मॉर्निंग दिता लोकांक, तुम्ही तर बाय 31 जानेवारी येना आणि तुमचे कन्वर्ट करिना केस टू केस. ते आता सगळ्यांक खबर आहा इट इज नथिंग बट सुटकेस टू सुटकेस. किंवा ताका भिरांत आसा सरकार पडत म्हणून ऑन कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शनाचो. आय विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. बेगीन या तुम्ही सुटकेसी घेवन कन्वर्ट डिक्लेअर युअर वॉट एव्हर ऑर्चर्ड लँड. आय विल गिव्ह यू कन्वर्जन. आनी हातून व्हडल्या व्हडल्या पार्टी आसात. आता तुम्ही हो जो व्हिडिओ ऐकलो हो TDRचेर आसलो आणि विजय सरदेसायचेर आसलो. क्लियर कट या विजय सरदेसाय बिल्डरांचो मसिया असो टॅग त्यांनी दिल्लो आसा. बिल्डरांक लागून लँड कन्वर्जन TDR 16B येता म्हणून त्यांनी सांगलेले आसा आणि एका कारणीभूत विजय सरदेसाय म्हणून त्यांनी ह्या व्हिडिओन सांगलेले आहा. आता नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्ही हो व्हिडिओ पळया कित्याक हो कळपाक जाय BJPची जी दादागिरीचेर गजाली जातात, विजय सरदेसाय उलयता ना जाल्यार काँग्रेस उलयता जाल्यार आनी कॅप्टन उलयता जाल्यार ही हो एक व्हिडिओ खूब इम्पॉर्टंट आसा. पण तुम्ही पळयला आसतले इट वॉज व्हेरी शॉकिंग अँड शेमफुल की बाउन्सर हाडलेले, सगळे दवरलेले. दिस इज टू फ्रायटन द पीपल की प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व आणि कोणूच ऑब्जेक्शन हाडचो ना. आमी पळय कितें केलां तशेंच जातलें. वी हॅव बीन सीइंग अ सस्टेन अटॅक ऑन गोवा, whether it was regional plan, whether it was TDR, whether it was 16B, so many things, so many laws, ye कायदे जे काडटा, these are only to benefit the real estate.
So the very fact yesterday ताणे बाउन्सर हाडलेले wants to tell the people बाबा this is आमच्या फायद्याचो तुम्ही मदीं पडनाका आमकां तुम्ही नाका मदीं पडलेले डिसायड करपाक आनी हो पॅटर्न चालू आसा. आता कोणे बाउन्सर हाडलेले मडगांव जेन्ना एक मिटींग जाल्ली तेन्ना विजय सरदेसायन थंय बाउन्सर हाडून दवरलेले आनी ह्या बाउन्सरांक लागून गोंय भर बोवाळ पडलेलो ही दादागिरी कसली. कित्याक विजय जेन्ना सिस्टमान आसता तेन्ना तो वेगळो आसता आनी सिस्टमाच्या भायर जेन्ना तो आसता तेन्ना तो वेगळो आसता. ह्या विजय सरदेसायची जी रुपां जर पळोवपाक जाय जाल्यार तेन्ना तुमी पळोवपाक शकता. ऑपोजिशनान आसतना तो कितें उलयता आनी जेन्ना सिस्टमान वयता तेन्ना तो कितें उलयता. आनी तेच कॅप्टनान हांगा दाखयलें की सांगलें की हो विजय सरदेसाय रियल इस्टेट लॉबीक फेवर करपाक लागून बाउन्सर हाडटा म्हणून. पण तुम्ही पळय खूप लोकांक आमच्या चडशा लोकांक गोंयच्या खबर ना वॉट इज दिस टीडीआर की नाल 14 बुदी पळय आसा त्यो कमिंग विथ डिफरंट टर्म्स. दोग जाण आसा हू आर ट्रायिंग टू पुट द पीपल इन सच अ स्पीन that nobody will come to know what nonsense is going on. And it is only to help the land speculators, these builders, and solely destroy their project. And we want this big conspiracy by Mr. Sardesai in the name of PDI. We want all the people to know. आणि एक कशें फोटींग कोण आमच्या गोंयच्या लोकांचेर they want to thrust on. आता हे जालें टीडीआराचेर तेणी कितें म्हटलें नाल फोटींग बुद्धी कोणाची विजय सरदेसायची. हे इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आसा फोटींग बुद्धी कोणा विजय सरदेसायची तेन्ना आसा म्हणून हे मातशें तुमी लक्षांत दवरचें. आता नेक्स्ट व्हिडिओ आसा हो पीडीएच्या टायमाचेर ज्या आझाद मैदानाचेर आमी बसलेले हांवूय आसलो थंय तेन्ना हे पीडीएचें आंदोलन जेन्ना चललेलें थंय उपोशण चलतालें हंगर स्ट्रायक चलतालो आमी 5 दीस थंयसर उपाशी बसलेले तेन्नाचो एक व्हिडिओ आसा तो तुमकां प्ले करून दाखयता. Since 2012, 8,500 insertions have been made in this regional plan. Those are illegal insertions belonging to powerful politicians and real estate lobby. Out of that, almost 258 are from Kankon itself. TCP minister is telling us to give proof, but the proof is there with him. Our just demand is scrap RP 2021 until RP 2031 is not prepared with the participation of the villagers who are the prime stakeholders. Respect the green areas earmarked in 2001 and RP 2021. आता हेतून तो डिमांड करता ज्या काँग्रेसीन RP 2021 हाडलेलो बीजेपीन तो फुडें हाडलो मागीर विजयान रिनोटिफाय केलो तो स्क्रॅप करपाचो म्हणून तेणी ह्या व्हिडिओन तेणी मागले. आता ह्या सगळ्याचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची म्हणून हो कॅप्टन मागतालो. कोणाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाची विजय सरदेसायचेर. मुद्दाम आयकात. And if they are so sincere about the claim of Vijay Sardesai destroying Goa as TCP minister by selling all the properties, आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करता हे 10 जण गेले आता नसतले बरं झाला बीजेपी तर ताणी चीफ मिनिस्टराक सांगपाचें की ज्युडिशियल इन्क्वायरी माग. आता ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी खंय पावली कितें जाली हे कॅप्टनान काय अजून मेरेन सांगूंक ना तेणेन परतून केन्ना डिमांड करूं. आता इम्पॉर्टंट व्हिडिओ ज्या काँग्रेसीक तो जॉईन जालो ज्या काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट आनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट हे मुवमेंट गोंयचो आवाज चालू जाले तेचेर एक स्टेटमेंट तेणी केल्लें. तुमकां खूब कमी स्टेटमेंट मेळटली काँग्रेसीचेर तेची कित्याक इट वॉज अ मास्टर प्लॅन टू यूज गोंयचो आवाज फॉर हीज पॉलिटिकल करियर. परते सांगता तुमकां कॅप्टनाची जर तुमी सोदून पळयत तुमकां काँग्रेसीचेर स्टेटमेंट खूब कमी मेळटली कित्याक इट वॉज अ मास्टर प्लॅन. काँग्रेसीन गोंयचो आवाजाक यूज करून काँग्रेसीन वचपाचो मास्टर प्लॅन तेणी पयलेच तयार केल्लो. तेका लागून तो कितें उलयतालो तो 100 फावटी चिंतून तो उलयतालो पूण तेणी केन्नाच चिंतूंक नासलें की विजय सरदेसायची तेका केन्ना हेल्प लागतली म्हणून. हो सरकार जो 2012 पावरान आयलो लूट जाली मायनिंग लूट म्हण तुम्ही लूट रिकवर केली. तुम्ही ती लूट जावं 35,000 कोटी जावं 70,000 कोटी फिगर वेरीज कित्याक जस्टीस शाह कमिशन बसयल्लें ताणें एक आनी व्हडलो फिगर दाखयल्लो
तुम्ही ती लूट रिकवर करा आणि आमचे जे लोक फसले आसा त्यांची परिस्थिती पिड्ड्यार जाल्ली आसा तांकां ते दिया. आता हो कितें जाली? कोणाची लूट? काँग्रेसची लूट. कसली लूट? मायनिंग लूट. कितली? 35,000 करोड. कोण उलयता? कॅप्टन विराट उलयता. सारखा आता नेक्स्ट हे सगळे वाजयले, हे सगळे झाले, हे सगळे काँग्रेस पाड घालता, बीजेपी पाड घालता, हे घालता ते घालता म्हणून गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वचपाक जाय. तो एक व्हिडिओ आहे. आमकां खबर आसा इन अ डेमोक्रेसी देर इज अ रुलिंग डिस्पेन्सेशन एंड देर इज अ ऑपोजिशन. द ऑपोजिशन इकोज द वॉइस ऑफ द पीपल. जो लोकांचो आवाज आसा, जे लोकांक बरें लागता, वायट लागता, तांणी हो आवाज ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली गाजोवपाक जाय. And in Goa, the voice of the people naturally will be गोंयचो आवाज. But आमी पळयले in the assembly for last many years जो ऑपोजिशनाचो आवाज जावन आशिल्लो तो आवाज बंद पडलेलो. And then we had to come to the streets and do the duty of the opposition. And we took the name of गोंयचो आवाज. आता हे तुम्ही ऐकले की ऑपोजिशन फेल झाले. ऑपोजिशन कोण? काँग्रेस. काँग्रेस फेल झाली म्हणून गोंयचो आवाजाचे हे झाले. हे जाल्या उपरांत सगळे जाले. मागीर इलेक्शन येयले. जेन्ना गोंयचो आवाजाची पार्टीचे डिक्लेरेशन जालें की आमी ते पॉलिटिकल वयता म्हणून, ते जालें तेन्ना ताका भरपूर क्वेश्चन येयले. पूण तेचे सगळे स्मार्टली तेणी आन्सर दिली. पूण लास्टाक 2022च्या इलेक्शना कडेन हो जो मास्टर प्लॅन आसलो तेचो गोंयचो आवाज यूज करून काँग्रेसची आपूण हिरो जावन काँग्रेसची तिकेट घेवपाचो तो सक्सेसफूल जालो. आनी तेणी काँग्रेसची दाबोलेची तिकेट ताका मेळ्ळी. तो कॅन्डिडेट जालो. आपूण जन्माक घातलेल्या पार्टेक म्हणजे एका भुरग्याक रस्त्यार उडोवन हेणी काँग्रेसचो हात धरलो. हे बद दिला हेणी. तेणी ताका जन्माक घातला. पण हे कॅप्टनान ह्या गोंयचो आवाजाक आनी ह्या पार्टेक, त्या पार्टेक रस्त्यार उडोवन डस्टबिनान घालून हो कॅप्टन विराटो काँग्रेसीक जॉईन जालो. हे सगळ्या लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. जो आपल्या स्वताच्या पार्टेचो जावना तो तुमचोय केन्ना जावचो ना. परतो रिपीट करता. ज्या पॉलिटिकल पार्टेचो जेचो फाउंडर तो आनी तो आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल पार्टेक जर डस्टबिनान उडोवपाक शकता जाल्यार हो तुमकांय लोकांक चुनो लावन डस्टबिनान उडोवपाक शकता. आनी सेम तो करता. आनी सेम तेणी केलें. काँग्रेसची तिकेट मेळपाक लागून 2019 ह्या वर्सा पणजे एका हॉलांत मिटींग जाली. भितर आमी रेव्होल्युशनरी गोंसूय आसले. तेन्ना हो कॅप्टन काँग्रेसची तिकेट सोदतालो. आमची मिटींग जाली. मिटींगेक हो प्रस्ताव येयलो की काँग्रेसी कॅप्टनाक कॅन्डिडेट म्हणून पुश करपाचो. तेन्ना आमच्या कडल्यान एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी ताका एकूच सांगलें की तूं जर रावता तूं इंडिपेंडंट राव. आमी तुका सपोर्ट करता. आमी तुका लागून कॅम्पेन करता. पूण तूं काँग्रेसी वांगडा वचो नाका. कित्याक आमी रेव्होल्युशनरी गोंस, आमी गोंयचो आवाजान रावन आनी गोंयचो आवाजाच्या भायरूय एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी काँग्रेसीक टार्गेट करता. आमी काँग्रेसीक आनी बीजेपीक टार्गेट केला. कित्याक तेंच्यांनी आमचें गोंय काबार केला. म्हणजे त्या पॉलिटिकल पार्ट्या वांगडा तूं गेल्यार आमचें नांव घाण जातलें आनी आमी तुका लागून काँग्रेसीचेर कॅम्पेन करपाक शकना. ती मिटींग अशी जाली की त्या मिटींगेच्यान आमी उठोवन भायर सरले. आमी आरजीचे भुरगे ती मिटींगेच्यान उठोवन भायर सरले. कित्याक एका तेन्ना 2019 काँग्रेसची एमपी टिकेट जाय आसली. तेणी एका न्यूज पेपराक तेन्ना यूज केलो. थंयच्या एडिटराक तेणी धरलो, फ्रेंडशीप केली आनी आपल्या कॅन्डिडेचराक लागून आपलो आर्टिकल घालून घेतलो. ह्या कॅप्टनान आर्टिकल घालून घेतलो की काँग्रेसीन कॅप्टनांतल्या मनशाक तिकेट दिवपाची म्हणून. ह्या लेवलचो मास्टर माइंड ह्या कॅप्टन आनी ह्या शेड्ड्यान केल्लो. सामको मास्टर माइंड. हे जाल्या उपरांत हो कॅप्टन 2022 जेन्ना कॅन्डिडेट जालो, जो गोंयची आयडेंटिटीची गजाल करता, गोंयकारांची गजाल करता, गोंयकारांक साल्वार करपाची गजाली करता. आतां गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला हे लोकांक हांव क्वेश्चन करता. गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला? कोणाक लागून पडला? एक तर ह्या पॉलिटिशियनांक लागून आनी दुसरें म्हटल्यार मायग्रंट इन्फ्लक्स येता तेका लागून. आयज आमचे दोंगर कट जाता कोणाक एकोमोडेट करपाक.
आयज आमची शेतां पुरयता कोणाक थंय बस्ती करपाक, आयज आमच्या मार्केटान जागो कोणाक वयता, आयज आमच्या इंडस्ट्रीन गोंयकारांक जॉब कोणाक लागून ना. एक तर पॉलिटिशियन आनी दुसरे मायग्रंट इन्फ्लक्स तेंची दादागिरी आनी तांकां एकोमोडेट करपाक आमचे सध्या गोंयचे सध्या निसंडन चालू आसा, गोंयचे डिस्ट्रक्शन चालू आसा, हें सगळ्यांक मान्य आहा. आनी हें आसतना हो कॅप्टन जेन्ना गोंयच्या आयडेंटिटीचे गजाली करता, तुमी फुडलो व्हिडिओ मुद्दाम आयका, हो कॅप्टन जेन्ना कॅम्पेन करता, हो कॅम्पेन करपाक खंय पावता, ह्याच बस्तेनी ह्याच झोपडपट्टेन ज्याच्या अगेन्स्ट गोंयकार आसात, जेका लागून आयज गोंयची पाड पडल्या, गोंयचे क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडल्या, गोंयची डेमोग्राफी चेंज जाल्या, गोंयचे बाजार तेंच्या हातीन गेला, गोंयचे कोमदारचे जागे गेला, आनी त्याच कोमदारच्या जाग्यार वचून त्याच बस्तेन वचून हो कॅप्टन भाशणां दिता. बार बार वही चल रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं. हम लोग बेवकूफ नहीं है. मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताया. फिर से अगर हम लोग पागल बन गए मतलब ये लोग जीत जाएंगे. इनका ये जो फेंकूपन है, जो झूठ बोलने का साइकिल चल रहा है, वो चलता रहेगा. ये बंद होना चाहिए. हो गोंय राखतलो, हो कॅप्टन गोंय राखतलो. आतां हिंदी उलोवन थंय बस्तेनी जे बस्ती डेमोलिश करपाक लागून कायदो करपाक जाय, त्या बस्तेन वचून वोटाची भीक मागणार हो शेड्डो कॅप्टन हो गोंय राखतलो, गोंयची आयडेंटिटी राखतलो, गोंयचे रिलीजन राखतलो. व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वार्थाक लागून असले बस्ते प्रोटेक्ट करीत रावतले, तेंच्यांनी मागीर आमच्या चेडवांचेर बायलांचेर रेप करू, मर्डर करू, मॉलेस्टेशन करू, कितेंय करू, तुमकां एक्सेप्ट आसा. कित्याक तुमकां वोट मेळटा म्हणून तुमी हांगा वयतात आनी हिंदीनी भाशणां करतात. ह्या बस्त्यांनी वचोन हिंदी ह्या मायग्रंटां कडेन वचोन वोटाची भीक मागता. हो कोण कॅप्टन कित्याक मागता? कित्याक तेची जी पार्टी आसा, जी पार्टी आयज तेणी मागीर स्विकारली, ही पार्टी मायग्रंटांच्या वोटारूच इलेक्शन जिखला. गोंयचे सगळ्यान व्हडले बस्ते, जावं तो मोती डोंगर जावं तो जुवारी नगर जावं, गोंयचे सगळ्यान व्हडले बस्ते, मागीर ती म्हापसाची बस्ती जावं, सगळे बस्ते ह्या काँग्रेसीनूच हाडला. मॅक्झिमम बस्ते ह्या काँग्रेसीन हाडला. आनी तेच बस्ते कॅरी फॉरवर्ड कोण करता? हो कॅप्टन विलियर्डो करता. तुका जर गोंयचे पडलेले, तुका जर गोंयची आयडेंटिटी पडला जाल्यार तुवें हे बस्ते डेमोलिश करपाक जाय आसले. केले तुवें? ना. आता होच कॅप्टन जे तुमकां उदक दाखयले, हे सगळे तुमकां आमी दाखयले की हो कॅप्टन विजय सरदेसाय कितें 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 म्हणून मेकळो जालो. क्रिमिनल, फोटींग बुद्धी, नाल आनी कितें रियल इस्टेट एजंट, बाउन्सरांचो हे तो सगळे म्हणून जाले. आतां आमकां विचारपाक जाय, ह्या कॅप्टनान कसले वॉशिंग मशीन हाडले विजयाक धुवन काडलो तो? ह्या विजयाचे शुद्धीकरण हे कॅप्टनान कोणा कडल्यान केले? हे वॉशिंग मशीन बीजेपीन तेका दिले? सिंपल क्वेश्चन. ह्या विजय सरदेसाय वांगडा जर तूं आतां बसला पळय हो फाटल्यान, ते कोण? गळ्यान पट्टो घालून, हो गळ्यान पट्टो घालून जो तूं बसला, ह्या विजय सरदेसाय शुद्धीकरण कसले केले तुवें? कशें केले? कसले वॉशिंग मशीन तुवें यूज केले? विजय सरदेसाय क्लीन कसो जालो तो सांग? तेची नाल, फोटींग बुद्धी कशी क्लीन केली तुवें? पेन ड्रायव्ह घातलो, भितर मेमरी कार्ड घातले, फॉर्मॅट मारलो, कितें केलो विजय सरदेसाय? कितें केलें तुवें विजय सरदेसाय? फॉर्मॅट केलो? रिबूट केलो तेका? कितें केलो? जेन्ना आमी ह्या गोंयचो आवाजान आसले, आमी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, बीजेपी सगळ्यांच्या अगेन्स्ट आसले. आयच्या दिसा पासून आमी अगेन्स्ट आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयच्या दिसा पासून आमी अगेन्स्ट आसा. आमकांय जाय जाल्यार हांगा अशें हातीन हात घालून आमचे पॉलिटिकल करियर करपाक जाताले, बिंदास जाताले, काय प्रॉब्लेम नासले. येयल्ले पासून काँग्रेस भीक मागताले आमच्या कडेन. आमकांय जाताले गोंय लुटपाक, आमकांय जाताले गोंयच्या लोकांक फोटोन हेंचे हात धरून आमी फाल्यां एमएलए आनी एमपी जावपाक. पूण आमी ते चूज करूंक ना. कित्याक हेंका लागून, असल्या पॉलिटिक्साक लागून आयज गोंयचो पाड पडला, असल्या पॉलिटिक्साक लागून. आनी हे ह्या कॅप्टनान केल्लें आसा. ह्या विजय सरदेसाय वांगडा तेंकोन बसलोला. ह्या विजय सरदेसाय हातीन हात घालून जेणे गोंय काबार केलें म्हणून रडटालो, बोबो मारतालो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, ह्या विजय सरदेसायक लागून त्या विजय सरदेसायच्या हातीन हात घालून तेणी कॅम्पेन केली. कित्याक केली? आपूण एमपी जावपाक, गोंय वाचोवपाक न्हू, कोणाचें रिलीजन वाचोवपाक न्हू. जर क्रिस्तांवांक दिसता हो आपले रिलीजन वाचयतलो, हिंदूंक दिसता हो आपले रिलीजन वाचयतलो म्हणून रिलीजन आनी गोंयचे जागे वाचोवपाक न्हू, आपले पॉलिटिकल करियर करपाक ह्या
कॅप्टन विराटोन सगळ्यांचो विश्वासघात केलो, ह्या शेड्ड्यान सगळ्यांचो विश्वासघात केलो आणि हो शेड्डो टाइम टू टाइम आपलो कलर चेंज करीत रावलो. गोंयच्या लोकांक रिलिजना नावाचे पिशान काढले, चर्चींनी भोवन देवळांनी भोवन पिशान काढले, आपूण रिलिजन सेव करतलो म्हणून मणिपूरचे व्हिडिओ दाखोवपाक लागलो. आणि आज कोणाचो धरलो ह्या विजय सरदेसाय, जेका तो रियल इस्टेट एजंट म्हणटालो, फॉर्मॅलिन म्हणटालो, जेचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणटालो, जो दादागिरी करता म्हणटालो, रियल इस्टेट लॉबीक हेल्प करता म्हणटालो, तेच विजय सरदेसायाक तेणी शुद्धीकरण केलें. कशें केलें, कितें केलें तें ताका विचारपाक जाय, कळपाक जाय लोकांक ह्या विजय सरदेसाय वांगडा तो कसो गेलो. आतां होच विजय सरदेसायाच्या अगेन्स्ट तेणी इतले कॅम्पेन केली, गोंयच्या आवाजाचेर स्टेजीचेर तेचे प्रॉपर्टीचे एक्सपोजर केलें, स्वता तो उलयल्लो आसा. हें सगळें जावन तेणी ताका एक्सेप्ट केलो. कित्याक, आपले पॉलिटिकल करियर करपाक, आपूण MP जावपाक, आपूण निवडून येवपाक. होच कॅप्टन काँग्रेसचे जेन्ना 8 जाण गेल्ले तेन्ना तांकां घातकी म्हणटालो, तांकां पातकी म्हणटालो, ते बिट्रेयर्स म्हणटालो, खुबशे तांकां टॅग तेणी दिल्ले आनी व्हडली व्हडली भाशणां करतालो. तांकां आमी परतून घेवचे ना, तेंच्यांनी लोकांचो विश्वासघात केलो, तांकां काडून उडोवपाक जाय, हें जाय तें जाय. हो खंयच्या लेवलचो मनीस हो शेड्डो कॅप्टन पळय, हे तुमकां दाखयता. खंयच्या लेवल पॉलिटिकल आपले करियर करपाक कोणा फुड्यान कितें करीत हो सांगपाक जायना. होच कॅप्टन ह्या बाबाशानाचो, हो जो बाबाशान काँग्रेस सोडून गेल्लो बीजेपीन, त्याचो सपोर्ट तेणी 2024 घेतलो. जे बाबाशानाक तो नाका नाका ती उतरां दितालो, त्या बाबाशानाक घेवन तेणी आपली कॅम्पेन केली. ज्या अलिना साल्दानाक हो कितें कितें म्हणटालो तिच्या हातीन हात घालून तेणी आपली कॅम्पेन केली. असलो कॅप्टन स्वार्थी, सेल्फिश. हो कॅप्टनान आमकां आन्सर दिवपाक जाय, लोकांक आन्सर दिवपाक जाय. हे सगळे क्लीन कशें जालें आनी हेंकां घेवन तुवें तुजी कॅम्पेन कशी केली, ज्यांच्या अगेन्स्ट तुवें इतली व्हडली कॅम्पेन करून, तेंच्या अगेन्स्ट भाशणां करून, हे जे व्हडले मुवमेंट उबे तुवें केल्ले, ते लोक तुका लागून क्लीन कशे जाले सांगपाचे. कसले वॉशिंग मशीन तुवें हाडले, कोणा कडल्यान हाडले, आमकां सगळ्या गोंयच्या जनतेक हें कळपाक जाय. तूं रिलिजन वाचोवंक नाका, तूं रिलिजन वाचोवपी तूं कोण न्हू, देव आसा. ज्या देवान रिलिजन केला तोच देव वाचयतलो रिलिजन. तुम्ही न्हू पॉलिटिशियन वाचोवपाक शकना. तुम्ही लोकांक मणिपूरचे व्हिडिओ हाडून हांगा भंय घालनाका. रिलिजन वाचोवपाक तुमकां कोणें रायट दिवंक ना. तूं देव न्हू रिलिजन वाचोवपाक. गॉड वील टेक केअर. तुम्ही जमनी वाचोवपाक गोंयचे, पूण जमनी जे लुटतात, चोरतात, फोटिंगपणां करतात तेंकां घेवन तुम्ही तुमचे हांगा कॅम्पेन करतात. कित्याक तुमकां भितर सिस्टमान वचोंक जाय. तुमकां तुमचे सेल्फीश, तुमकां पगार चालू जावपाक जाय, तुमकां ती पावर जाय, तुमकां वचून सेटिंग करपाक जाय आनी गोंय विकपाक जाय दिल्लीकारांक. म्हणून तुमकां भितर वचपाक जाय. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेन्ना तुमी जाणा एक ऑडिओ व्हायरल जाल्लो, कॅप्टनाचो एक ऑडिओ व्हायरल जाल्लो, बीजेपीची आयडियोलॉजी लायक जाला म्हणून. हो ऑडिओ परतो लोकांक सगळ्यांक आयकयता. कित्याक तेन्ना इलेक्शनाच्या बोवाळांत लोकांचेर भार येयल्लो. डिफरंट टू कोणाक रिलिजन वाचोवपाक जाय, कोणाक हिंदू वाचोवपाक जाय, कोणाक क्रिस्तांव वाचोवपाक, गोंय कोणाक पडलें जाल्लें. एके वाटेन क्रिस्तांवांक वाचोवपाक जाय, एके वाटेन हिंदूंक वाचोवपाक जाय. रिलिजन तकलेर चडलेलें, रिलिजन चडलेलें. तेन्ना तो व्हिडिओचेर चड लक्ष वचोंक ना कोणाचें, मनार घेवंक ना. आयका परते मुद्दाम. Okay, now see, the thing is, I happen to meet one top BJP leader, Sasmalan. So I urged him to assure me the ticket, and with that, तुका ₹1 थंय व्हरपाची गरज ना. But instead I was told that Mawen is likely to get the ticket, the BJP ticket. Okay. So on that I told him that even I like BJP's ideology. And I am against BJP only because of Mawen. Sasmalan. The biggest problem here are our parties. Sasmalan. एक सरपंच केलो, our people, they are not going to be with me, they are going to vote against me. So for this reason, I am keen on BJP ticket. हो ऑडिओ सगळ्यांनी ऐकलो तेन्ना परतो आयकलो तर सांगता की आपूण बीजेपीच्या अगेन्स्ट ना, फक्त माविनाक लागून आपूण बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा.
बीजेपीची आयडियोलॉजी ताका लायक जाता खंय आणि प्रॉब्लेम कोण क्रिएट करता? पाद्री, चर्चीचे पाद्री प्रॉब्लेम क्रिएट करता आणि म्हणून ताका भंय दिसता की लोक आपल्या अगेन्स्ट वचत म्हणून. हे तेणी उलयलें. हे जावन तेणी जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो तेणी सांगलें की हाची फॉरेन्सीक टेस्ट जावनी म्हणून. आमी हे कॅप्टनाक विचारता ते फॉरेन्सीक टेस्टाक तुवें धाडटा म्हणून जे सांगलेलें पळय मिडियाक ते खंय ते रिपोर्ट? ह्या ऑडिओचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट खंय आसा? हो व्हिडिओ फेक, हो व्हिडिओ AI यूज केला आणि कितें केला सांगपाचें. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन गोंयकारांक लागून एक पार्टी करता, इलेक्शन कमिशनान रजिस्ट्रेशनाचे फॉर्म घालता, एप्लिकेशन घालता, तेन्ना एकट्या मनशाक तूं सावथान यूज करता, तेच्या कडेन वयता, ताका लेटर ड्राफ्ट करून दिता आणि आमच्या अगेन्स्ट तूं कंप्लेंट घालपाक लायता, ऑब्जेक्शन घालपाक लायता असलो मनीस तूं. कित्याक? तुका भंय जाल्लो की तुजी जी पार्टी आसली काँग्रेस ती डॅमेज जातली म्हणून. आणि तेका लागून तुका काँग्रेस जशें एवरी टायम कोळशाक लागून कसलो एक वोट आणि कोणाक लागून दुसरो एक वोट असले करून म्हादेचे आणि कोण एक वोट असले करून जे लिडर्स तयार करता थंयसर दवरता आणि आपले मुवमेंटा करता पळय, तसोच मुवमेंट हो काँग्रेसचो गोंयचो आवाज, हो मुवमेंट कॅप्टनाक धरून जाल्लो, जो बाकीच्या कोणाक खबर नासली पूण ह्या कॅप्टनाक खबर आसली. आणि तो त्या डायरेक्शनान वरतलो. कित्याक म्हापसा जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्नाचो प्रेसिडेंट शॉकिंगली आमकां दिसले, हे हांगा पॉलिटिशियनाचे कांय ना, शॉकिंगली तेन्नाचो प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर त्या मिटिंगेक हजर आसलो. केदी व्हडली कॉन्स्पिरेसी, केदी व्हडली गद्दारी ह्या कॅप्टनान आपल्या स्वार्थाक लागून केला, गोंयकारांक लागून हे लक्षात दवरा. आयज खूब जाण चाळावतले म्हणटले म्हणून कॅप्टनाचेर उलयता, बीजेपीचेर उलयता तेन्ना तुमचे कान बंद आसता. कॅप्टनाचेर उलयले, काँग्रेसीचेर उलयले तुमचे कान ओपन जाता. थोडे भक्त जाल्ल्या तांकां दिसता तो रिलीजन वाचयतलो, गोंय न्हू, त्या भक्तांक दिसता आमकां क्रिस्तांवांक हो कॅप्टन वाचयतलो म्हणून ते फाटल्यान नाचता. तेच्या मणिपूरचे व्हिडिओ दाखयले की जाले. हो कॅप्टनाचो व्हिडिओचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट मागा. ह्या कॅप्टनाक फॉलो करच्या पयलीं, ब्लायंड भक्त जावच्या पयलीं तेचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट मागा. हो कॅप्टनाचो आवाज आमी सांगता, कोणूय सांगतलो, भुरगो पासून सांगतलो, 4 व्हिडिओ तेचे पळयता पळय तो सांगतलो, 5वो व्हिडिओ लाय हो त्याचो आवाज म्हणून. कोणाक सांगता AI व्हिडिओ आणि हे केला आणि ते केला, डिस्टॉर्ट केला म्हणून? कसली खोटिंगपणां. हो कॅप्टनाक आतां आमी सांगता हेचो रिपोर्ट तूं कर आणि पब्लीक कर, लोकांक कळनी. आमचो आतां नेक्स्ट सिंपल डिमांड आसा कॅप्टना कडेन, जो आयज गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, जो आयज गोंयकारांक वाचोवपाचे गजाली करता, गोंयचे जमनी, गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाचे गजाली करता. सिंपल हे दाबोलीचे थोडे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जे दाबोलीन चल्ला, दाबोलीन कंप्लीट जाल्ल्या, जे मेगा प्रोजेक्टाक लागून आयज गोंय काबार जाता, गोंयकार काबार जाता, हे सगळ्यांक खबर आसा. हे काँग्रेसच्या भक्तांकूय खबर आसा, ह्या कॅप्टनाच्याय भक्तांक खबर आसा आणि काँग्रेसच्या वोटरांकूय खबर आसा की आयज गोंय जर काबार जाता बिकॉज ऑफ दिल्लीकार, बिकॉज ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स, ह्या 3 गजालींक लागून गोंय काबार जाता. हे कोणूच डिनाय करपाक शकना. आणि कोण जर डिनाय करता तो सामकोच ब्लायंड भक्त आसतलो, म्हणजे त्याच्या कडेन उलोवन फायदो ना. जाल्यार हे जे प्रोजेक्ट येता, हे तुमकां जे बिल्डिंगे दिसता, हे बिल्डिंगे खंयचे? दाबोलीचे, इन एंड अराउंड दाबोली. ते केदे मेगा प्रोजेक्ट आहा ते पळया. हे पळया, हे आनी झोपडपट्टी, ही झोपडपट्टी, हे मेगा प्रोजेक्ट अशें तुमी जर घालशात आनी पळयत जाल्यार तुमकां 100च्या वयर तुमकां प्रोजेक्ट मेळटले जे दाबोली, इन एंड अराउंड दाबोली चलता. जे रियल इस्टेट एजंटाचे तो कॅप्टन गोंयचो आवाजान आसलो तेन्ना उलयतालो, तांकां त्या लॉबीक गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता, DCP मिनिस्टर सपोर्ट करता, विजय सरदेसाय. आतां कितें जालें, विजय सरदेसायन बॅगा पावयली तुका तुज्या कॅम्पेनिंगाक ह्या रियल इस्टेट एजंटा कडल्यान. आमचो प्रश्न आसा, तुजी कॅम्पेन करपाक ह्या रियल इस्टेट एजंटांक जेंकां तूं वायट कितें उलयतालो, विजय सरदेसाय तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून तुका बॅगा पावयली तुजी कॅम्पेन करपाक. हे रियल इस्टेट हे बिल्डिंग्स अजून हांगा उबे आसा आणि अजून येत आसा. आयच्या दिसा पासून थंय कन्स्ट्रक्शनां चलता. हे कोण करता? हे जे व्हडले प्रोजेक्ट हे कशे हांगा जाले, तयार जाले? आणि तू जर गोंयचे वाचयता, तू जर व्हडले गोंयचे सांगता जाल्यार हे बसते हांगा तुज्या, तूं हांगा ह्या रोडार एवरी डे पास जाता, एवरी डे. ही जुवारी नगर पमदादाचेर आसा, दिसना तुका? तू कसले गोंय साल्वार करतलो, कोणाचे गोंय साल्वार करतलो आणि कोणाक लागून गोंय साल्वार करपाक सोदता? ह्या बस्तेवाल्यांक लागून? हे जे हांगा जुवारी नगरार बस्ते बांदला, ह्या जुवारी नगराच्या बस्त्यांक लागून तू साल्वार करपाक सोदता? आमी तुका चॅलेंज करता, एक्सेप्ट कर. काल जेन्ना तुका प्रेसान क्वेश्चन केलो
तुका प्रेसान विचारले की मनोज परबान सांगले पिरणा तू येलो हे तुवें तुका विचारले की दाबोळेचे चल्ला प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट जालो बसते इलिगल मायग्रंटांचे जे बसते आहा तेजेर तुवें एक्शन कित्याक घेवना तू तो क्वेश्चन आन्सर करचो सोडून तू मनोज परब बीजेपीचो तुकाराम परब एजंट हे ते गजाली काणयो सांगपाक लागलो जशे काणयो तू हेजे इतली 10 वर्सां सांगताय पळय ते काणयो तू सांगपाक लागलो 2018 पासून जे काणयो तू सांगताय पळय लोकांक ते काणयो तुवें चालू केले आन्सर दिवंक ना तुवें कितें केला ते दाखय आसले मरे एवरी टाइम तू एकूच उतर म्हणटा आय विल एक्सपोज माविन आय विल एक्सपोज दिस आय विल कर एक्सपोज कोणाक रावला सादे ते एक्टिविस्टांक मरे भियाता तू तेंच्यान तुका एक्सपोज करता आनी तू हे सरेंडर जालो पांयां पडपाक गेलो मरे सेटिंग करपाक थंय एक्टिविस्टांक भियाल तू फाटी सरलो आनी तू मिनिस्टरांक एक्सपोज करतलो खंयच्या लेवलार केन्ना करतलो ते कर मरे आय विल एक्सपोज म्हणटा तो I have all the proofs. दाखय ते all the proofs. कोणी लोकांक तुझ्या फॉरेन्सिक रिपोर्टाचो येतो हे दाखय तुझे बसती नाव दाखय तुका सांगता हांव मुद्दाम फावट मार हे बसती तुझ्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी नाव मायग्रंटांचे कंप्लेंट घाल लोकांक दाखय की हांव गोंयचो एमपी साऊथ गोवाचो हांव स्टार्ट करता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान सगळे बसती आहा ते आपूण डेमोलिश करता म्हणून तेंचेर कंप्लेंट घालता म्हणून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा तुका आतां कोणाचें टेन्शन ना पंचायतीचे सरकाराचे कोणाचे टेन्शन घेऊ नका तू व्हडलो कायदे सांगता बरं तू कायदो घे 6 मार्चाक काय 6 एप्रिलाक जी हे येयला पळय ती जजमेंट घे हायकोर्टाची आणि ती जजमेंट घे आणि घाल कंप्लेंट घाल तुझ्या कडेन ना जाल्यार आमी दिता तुका ड्राफ्ट केल्ले आसा आमच्या कडेन हजारांनी आमी दिता तुका ड्राफ्ट करून तू फक्त नाव चेंज कर आणि तुका इन्वर्ट करपाक जर भंय दिसता तू फक्त सायन मार आमी इन्वर्ट करता तुझी पहिली बसती ऑपोजिट टू नेवल म्युझियम वच त्या बसते नायक आसा बराले वाटर गल्ली बिहाइंड चिकालिम स्पोर्ट्स क्लब वच थंय फाल्यां परवा वच दाबोलीच्या तुजे जंक्शनाचेर चौथे वच या जुवारी नगर हे तुका मेळटात आनी दुसरें आसा ते फनल झोनार हे आमी तुका बेश्टे बेजीक 5च सांगला की चड दी जाल्यार तुका टेन्शन येतलें पयलीं ह्या 5चांचेरूच कंप्लेंट घाल 5चांचेरूच कंप्लेंट घाल जेन्ना तुजो एक खास दोस्त एक रिलिजियस लीडर तुजो खास सामको फ्रेंड जो तुका लागून कॅम्पेन करता तेका जेन्ना आमी पोगो बिल व्हरून दिले आमच्या भुरग्यांनी तेन्ना तेणी सांगले कितें मायग्रंटांची वोट बँक नाल्यार आमी जिखचे ना सो तुजे पोगो बिल मार डस्टबिनान म्हणून तुमकां पडला ते फक्त जिखपाचें रेव्होल्युशनरी गोन्साक फक्त जिखपाचें पडोंक ना जिखपाचें जाल्यार तुमच्या वांगडा हातीन हात घालून आयज सिस्टमान आसपाचें आमी गोंय काबार करपाचें तुमच्या भशेन आमी तें करपाक येवंक ना आमी येयला आमचें गोंय साल्वार करपाक आमचे जे पॉलिसीज आसा आमची आयडियोलॉजी आसा तेचेर आमकां रावपाक कॅप्टनान ही चॅलेंज एक्सेप्ट करपाची विजय सरदेसाय कसो शुद्ध जालो खंयचे वॉशिंग मशीन यूज केले ते सांगपाचें बाबाशान कसो क्लीन जालो ते सांगपाचें अरिना कशी क्लीन जाली ते सांगपाचें आनी हे मेगा प्रोजेक्ट येता तेचेर आनी ह्या बसतेंचेर तेणी अजून मेरेन बींग अ एमपी कितें केलां तें सांगपाचें आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट ज्या गजालीक लागून तो जिखून येयलो डबल ट्रॅकिंग हे डबल ट्रॅकिंग तूं केन्ना बंद करता तें सांगपाचें तू ते डबल ट्रॅकिंग जे करता पळय ते डबल ट्रॅकिंग अजून मेरेन काय बंद जावना तू लोकांक काणयो सांगता तुजो तो एक ग्रुप आसा तो ग्रुपाक घेवन तू थंयसर पॉलिटिक्स करता आनी तू सुशाग आसा न्हीद मरे तू एमपी न्हीद आपय नॅशनल मिडिया आनी न्हीद ते ट्रॅकाचेर आमचो आमदार न्हिदलो फुटपाथार आपलो गांव साल्वार करपाक तू कित्याक न्हिदोना रे न्हीद मरे थंय हाडय मरे थंय काम येता व्हिडिओ काडटा चल्लो जालें प्रॉमिस केल्ली मरे तुवें वाजयता म्हणून आनी तू साऊथ गोवा सोडून सगळे नॉर्थ गोवा भोंवता तू भोंव सगळे पूण थंयचे साऊथ गोवाचे तुज्या गांवचे इश्यू दिला ते पयलीं सॉल्व कर हे तुज्या गांवचे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे पयलीं सॉल्व कर आनी मागीर यो पिरणा वेलकम करता तुका पिरणा येवपाक जाय मरे हांव तुका इन्वायट करता आयज कॅप्टनाक इन्वायट करता तू पिरणा येयलो तसोच कोलवाळ यो म्हाज्या वांगडा आमी आतां मायग्रंट बस्तीचेर मुशीर ज्या जाग्याचेर 64 स्क्रॅप यार्ड आसा आनी 200-300 प्लस घरां आसा 1,500 प्लस मतां जाल्या मायग्रंटांची त्या बस्तेन यो म्हाज्या वांगडा केन्ना येता तो सांग यो घालया कंप्लेंट वांगडा हांव घालता हांव तुज्या वांगडा जाता को कंप्लेंट हांव जाता नाल्यार पयलें नांव म्हाजें घाल दुसरें वॉटेवर घालया दोगूय जाण मेळून कंप्लेंट बीजेपीचे एजंट म्हणल्यार बीजेपीचे एजंटाक ह्या विजय सरदेसायक एजंट म्हणून आहेत ते एजंटाच्या खानार रान घालून त्याच्या सोफार पडलाय मरे वचून तू आनी आमकां एजंट म्हणटा आनी ह्या बाबाशानाक घेवन तू कॅम्पेन करता मरे तुजी एजंट मदले एजंट तू जाला एजंट ह्या बीजेपीचो म्हणून तुजो तो ऑडियो तू कितली नालायकपणा कर तू कितली फटिंगपणा कर गोंयकारांक गोंयकार दोळे उगडटले एक दीस
आयज थोड्यांच्या हेच्या रिलीजनाची पट्टी बांधलेली आसा. ते दीस ऑस्कर रिबेलोन एका इंटरव्यून सारखे सांगले हांगा जागे वाचोवपाचे सोडून रिलीजन वाचोवपाक सोदतात म्हणून आमी. आमचो सगळो फोकस रिलीजन वाचोवपाक आसा, जागे वाचोवपाक ना. लक्षांत दवरा, जागो ना तुजे रिलीजनूय उरचें ना, ती देवळां उरची ना, चर्ची उरपाचें ना. गोंय काबार जातले तेन्ना खंयचें रिलीजन घेवन नाचताले, खंयच्या चर्चीन वयताले, खंयच्या देवळान वयताले पांया पडपाक. सो हे सगळे ही फटींगपणां कॅप्टनान आन्सर करपाची. स्कीप करू नाका, प्रेसाचे क्वेश्चन स्कीप करू नाका. हिम्मत आसा आन्सर कर. विजय सरदेसाय कसो प्लीज सगळे तुका विचारला तितले आन्सर कर. आणि तुझे काम मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट आणि ह्या बस्तीच्या अगेन्स्ट साऊथ गोवा एमपी तुका आता 1 वर्ष जालें. 1 वर्सान तुवें ह्या टोटल बस्तींचेर जावं ती कारगिल बस्ती, जावं ती मागीर कुडचड्याची बस्ती, मागीर ती जावं मागीर मोती डोंगराची बस्ती, ती जावं जुवारी नगराची, नाजाल्यार वास्कोची, नाजाल्यार दवर्लीची, आमच्या आरजी मेंबरान 140+ घरांचे डेमोलिशन ऑर्डर हाडले दवर्ली. चल यो तुका आज आसा मरे भोंवपाची, हिरो जावपाची, यो. दोनूच कडेन आपण तुका हांव आमच्या वांगडा. कोलवाळे यो आनी दवर्ले यो, करुया डेमोलिशन. राव आमच्या वांगडा, वाचोवया गोंय. गोंय वाचोवपाचे काणयो सांगतात तुमी. येयल्ले दीस गोंयकारांक पिशान काडटात आनी इलेक्शना टायमार मागीर थंय हे दाखयतात, रिलीजनां दाखयतात, चर्ची आनी देवळां दाखयतात. हय, आनी फोंडान घालतात हांगा गोंयकारांक. तुजी फोटिंगपणां मरे तुज्या कडेन दवर, ते काँग्रेसी कडेन दवर. ते आमकां शाणपणां सांगू नाका. बीजेपीचो एजंट आनी हे कोण एजंट पळय तो तुका दाखयता सारको. हांव लोकां कडेन मागता असले ह्या शेड्डे पॉलिटिशियनां कडल्यान सावध राहा. हे तुमकां यूज करतले, रिलीजन यूज करतले, सगळे यूज करतले. तुमचे गांव दिल्लीकारांक व्हरून विकतले आनी तुमकां फाल्यां देवळांय उरची ना आनी चर्ची उरचे ना. देव बरें करूं. म्हणजे 2027 इलेक्शन येता आता. सो बीजेपी गोंय राखपाक जाय म्हणटा तो, पूण बीजेपी उडोवपाक तुजो स्ट्रॅटेजी कितें आसा? स्ट्रॅटेजी म्हणजे आमी आमचें काम करतले. लोकांनी डिसायड करपाक जाय कोणाक मत मारपाचें आनी कितें. आमी आमचें काम करीत रावतले. बीजेपी उडोवपाक अशें ना की बीजेपी पडपाकूच शकना अशें हें ना. वोट मारता तेन्ना ते सिक्रेट वोटींग आसता. सिक्रेट वोटींग लोक करून कोणाकूय हाडपाक शकता, कोणाकूय उडोवपाक शकता. हितून व्हडलें रॉकेट सायन्स ना. हांगा फक्त जाय ते लोकांचो बिल की आमकां जिखपाक जाय, आमकां ह्या बीजेपी उडोवपाक जाय आनी आमी एका बऱ्या पार्टीक हाडपाक जाय. आमी सपोज आमचो फक्त गोल फक्त बीजेपीकूच उडोवपाचो आसा, दॅट इज नॉट आवर गोल. फक्त बीजेपीकूच उडोवपाचो. आमकां आमचें गोंय सारवार करपाक जाय. कित्याक काँग्रेसीक हाडल्यार काँग्रेसीन हेच केलां तेच आयज बीजेपी फुडें व्हरतात. झोपडपट्टे कोणी हाडले, इल्लीगल वोटिंग कार्ड कोणी हाडले, लँड डिस्ट्रक्शन कोणी स्टार्ट केले, रिजनल प्लॅन कोणी हाडले, गांवांत 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटरचे रस्ते कोणी हाडले, SEZ कोणी हाडलेले. हे सगळे मायग्रंटांची वोट बँक करून इलेक्शनां जिखपाची पॉलिसी कोणी हाडलेली, तांकां गव्हर्नमेंट स्किमी दिवपाचे कोणी हाडलेले, मांडवीन कॅसिनो कोणी हाडलेले, पार्टी चेंज करपाचे कोणी कोणाक शिकयले, करप्शन करपाचे, जॉबाक लागून पयशे घेवपाचे कोणी स्टार्ट केल्ले. विचार करा. एकाच वाजून तुम्ही बीजेपी काढले ना, बीजेपी वाजून जर काँग्रेस हाडटले आनी तिच्यात गोंय वाचतले म्हणून जाल्यार ना. हितून फक्त काँग्रेस वचपाक शकता, गोंय वचपाक शकना. लक्षात दवरा. पण इतके कन्विन्स लोकांक इतकी वर्सां तूं लोक जाय जाल्यार इतकी वर्सां तूं लोकांक कन्विन्स करता, पण लोक तेच करता. कशें पळय एवरी टायम एक खंयचें रेव्होल्युशन घडटलें कितेंय घडटलें ताका टायम लागता. आमकां तरी दिसता लोक एक दीस कन्विन्स जातले. जायना जाल्यार तो आमचो लॉस ना, तो लोकांचो लॉस आसा. पूण आमी होप दवरून आसा की 2027 लोक कन्विन्स जातले. आमच्या सायडीच्यान आमचो ग्रावंड वर्क आसा तो चालू जाल्लो आसा, मिटींग चालू जाल्लेले आसा, लोकांक मेळप चालू जाल्लेले आसा आनी लोकां कडल्यान आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सो 2027 रेव्होल्युशनरी गोंयच्या सायडीन लोक रावतले अशी आशा आमकां आसा. आतां मागीर रावतले काय ना ते लोक डिसायड करतले. फक्त तुमची एकूच पार्टी वांगडा वचोंक पॉसिबल आसा कशें कितेंय पॉसिबल आसा. कित्याक जर हितून आमच्या दिल्ली जर आम आदमी पार्टी स्वताच्या हेचेर जर सरकार घडोवपाक शकता जाल्यार गोंयान आरजी कित्याक घडोवपाक शकना. तेजे पयलीं ZP इलेक्शन झेडपीचे आमचे आतां सध्या मिटींग चालू जाल्ले आसा आनी मोस्ट प्रोबेबली तो आमी कंटेस्ट करतले झेडपी. पूण ते अजून फायनल जावना कित्याक ते CEC बॉडीन फायनल अजून आमचे आतां CEC बॉडी कडल्यान आमकां फर्स्ट अप्रुवल मेळ्ळें. ते जावन आमी एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग्स आमचे चालू आसा. ते जाल्या उपरांत आमी डिसायड करतले की वचपाचें काय नॉट. टेंटेटिव्ह वी आर कंटेस्टिंग ZP इलेक्शनाची तयारी जावन 2027 कशी उलयता कसली ZP इलेक्शन तयारी म्हणजे कितें. आयज तुका सांगलें आमचे मिटींग चालू आसा, लोकां कडेन मेळप चालू आसा, आमचे लोकां कडेन संपर्क चालू आसा, लोकांचे इश्यू अंडरस्टँड करप चालू आसा. आतां ZP इलेक्शनाची तयारी म्हणजे आमकां कितें स्पेशल तयारी करपाची गरज ना. आमकां फक्त आमचेच भुरगे, कित्याक आमचे एक कितें बरी गजाल आसा की आमचे जे भुरगे डेलीच लोकांक मेळटा, डेलीच लोकां कडेन आसता, तेच आमचे कॅन्डिडेट आसतले. आमी कोणाक भायल्यान हाडटले, इम्पोर्ट करतले, पयशे घेवन येता तेका सीट दितले अशें ना. सो आमचो जो भुरगो आसतो तो लोकां कडेन जो वावरता तेच भुरगे टिकेट वयता. तेका लागून स्पेशल आनी कॅम्पेन करपाची आमकां अशी गरज ना, कित्याक तितलो पयसोय आमच्या कडेन ना. सो आमचे डेली रुटीन चलता तेच फुडें चलतले. पण लास्ट इलेक्शनान तुमचो सेम अल्गोरिदम आसलो न्हू की तुमी
लेडीज फर्स्ट इलेक्शन तेन्ना लोकांक विश्वास नासलो की आरजी जिखतले काय ना, लोकांक वोट पडटले काय ना. ह्या फावटी लोकांक विश्वास आसा, लोकांनी हेची खोटीपणां पयल्ली आसा. आनी स्पेशली जे इंडिया अलायन्स म्हणून केल्लें, गोंय राखपाक, गोंयचें रिलीजन राखपाक आनी खूब गजाली राखपाक, आयज ते इंडिया अलायन्स खंय तुमकां दिसना. ते इंडिया अलायन्स जेन्ना जाले तेन्ना आमकां प्रश्न करताले, प्रेसूय भाव आमकां प्रश्न करताले की आमी तेंच्या वांगडा कित्याक वचना, आमी कित्याक सेपरेट रावता म्हणून. आयज तांकां प्रश्न करपाचो टायम येयला, तुमचे इंडिया अलायन्स खंय आसा? आयज तुमी जे गोंय राखपाक लागून करताले ते खंय आसा? आयज कॅप्टन विराटो म्हाका बीजेपीचो जर एजंट म्हणटा जाल्यार हेंचो केजरीवाल आम आदमी पार्टीचो एवरी सिंगल डे गुजरातांत भाशण जाता तेन्ना तो तांकां बी टीम म्हणटा, तेंची बीजेपी तांकां स्पॉन्सर करता म्हणटा, बीजेपी तांकां वयर काडटा म्हणटा, आमकां आपाक काबार करपाक बीजेपी सत्तेत रावपाक. तेका तो कितें म्हणटालो? तेका बी टीम म्हणपाक नाल्यार बीजेपीचो एजंट म्हणपाक ताकद आसा कॅप्टना कडेन ताकद ना. कित्याक ना? बिकॉज पॉलिटिकल करियराक लागून. तेका जर बी टीम म्हणलें हेचे करियराक घालतले म्हणून. हे आता फक्त नाटकां चलयल्यात, हे सगळे सेपरेशनाची बी सगळी नाटकां चल्ल्यात, फक्त आपली सिटां सरवार करपाक. हेंकां आनी ऑप्शन ना, हे परते लोकांक फटोवपाक, आपले पॉलिटिकल करियर करपाक परते एकठांय येतले, परते रिलीजन हाडटले, परते म्हणटले हिंदू खत्रे में जेवढे बीजेपी म्हणटले आनी हे इंडिया अलायन्स म्हणटले, क्रिस्तांव खत्रे में म्हणटले, हे म्हणटले आनी आपली कॅम्पेन चालू करतले. लोक मागीर परते पिशे जावपाचे काय ना हे लोकांनी डिसायड. एक रिसेंट इंटरव्यू तुवें सांगलेले की आपूण अलायन्स करपाक रेडी आहा म्हणून. ती आतां इंडिया अलायन्स आमी आतां तांकां आतां सांगून आमी तांकां आतां अलायन्स करून आमी तांकां आतां कितले दीस जाले. हेच्या पयलीं जेन्ना आमी भायर आसले तेन्ना ते प्रेस कॉन्फरन्स म्हणटाले रस्त्या वयल्यान आमी बी टीम, आमी वांगडा येना वांगडा. आमी आतां तांकां सांगलें बाबा गोंयकार कोण तो डिफायन करया, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, तेजेर एक खंयचो तरी डेट आसा ती वांगडा मेळून डिसायड करया आनी फुडें या. कोण फुडें येना जे कोणाक नाका, सगळ्यांक जाय बसते. हे पळय हिंदीन भाशणां करपाक मेळची ना मागीर ती तयार करून दवरल्यात तेंच्यांनी. दिल्लीकार बेजार जातले तेंचे, दिल्लीची पार्टी आहा तेंची ती पार्टी बेजार जातली म्हणून गोंयकार कोण ते डिफायन करपाक नाका. करा डिफायन, आमी वचपाक तयार आसा. परतो हांव डिक्लेअर करता, परतो ऑफिशियली सांगता, आमी ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां वांगडा वचपाक रेडी आसा. बट त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण ते डिफायन करपाचे. ते डिफायन करपाक सुद्दां एका टेबलार येवपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसा. हे जर करता, ही एक्शन जर ते घेता जाल्यार फुडें फुडलो विचार आहा तो करपाक जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.